हांगा बसल्यार कितें गोंयचें फिलींग अशें येतलें न्ही. तर आयज हांव पावला रायसली ब्लू डॉग. तर आयचे व्हिडिओन आमी करया कुर्लेचे शाकोती. तर कुर्ली बरें धुवन जाल्या उपरांत आतां उजरावया. खुबशे लोकांक उजरावपाक येना, तर तांकां लागून हें उजरावन दाखोवया. हे कातरून घेवपाचे. 2 टायप हा उजरावपाचें सिस्टम. हे काडून घेवया आनी हे भाशेन ओपन करपाचें. हे जे आनी हे मागीर आमी यूज करया. काडून सायडीन दवरया, उडोवपाचें ना. हेजे सायडींतले जे कितें आहा ते सगळें काडया आनी मातशें धुवन घेवया. थोडे जाण धुता, थोडे जाण धुना. हांव धुवपाक प्रिफर करता. हे भाशेन कट जाले दवरया एका एक बॉलान. आनी आतां हे दुसऱ्या भाशेन हे भाशेन कट जाले. पयलीं आमी कातरून घेतलेले लांबचे लांब डोके, हे भाशेन आमी मोडून घेतला आनी हे ओपन करपाचें अशें जालें. मातशें धुवन घेवया. एक्स्ट्रा कयर आहा ते सगळे वतले. आता मसाल्याची तयारी करून घेवया. मसालो पळोवन घेयात सारके. हे तिकी अर्दो इंच, हे चक्रफूल बारीक 2 पाकळे पुरो, 2 ते 3 पाकळी पुरो. आनी हे वेलच्यो 2 हिरवी वेलची आनी लवंग 4 ते 5. एक धाकटे तुकडे जावित्री, 10 ते 12 मिरयो, अर्दो टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून बडीशोप. आनी एका मातशें रोस्ट करून घेवप. हलकेशें रोस्ट करपाचें आमकां. मातशें मसालो कडक करपाचें आहा. 1 टेबलस्पून सुकी कोथमीर, आनी 6 ते 8 कश्मीरी मिरसांग घेतल्या आनी 1 टेबलस्पून खसखस. हलके रोस्ट करून घेवपाचे आमी. व्हिडिओ सारखे पळोवन घेयात. लोक व्हिडिओ पळयना आनी मागीर म्हणटा हे घालूना ते घालूना. वेगवेगळे गांवान वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या पद्दतीची शाकोती करता. थोड्यांची शाकोती ऑरेंज आसता, थोड्यांची ग्रीन आसता आनी थोड्यांचे रेड आसता. तर आमचे शाकोती मातशे रेड आसा. जर कश्मीरी चिली वापरत जाल्यार लाल भडक येता. हे रोस्ट जाल्ले आसा आमचे. मसालो फक्त कडक करून घेवपाचे आमकां. आता हे थंड जाल्या उपरांत आमी वांटून घेवप. हांव ड्राय वांटून घेता. आता हे कायल गरम जाल्या उपरांत इल्लें तेल घालता आनी कांदो तळसून घेता. तेल घालूनच तळसून घेवपा जाय म्हणून ना, सुके पासून भाजून घेवपा जाता. आनी 2 लसूण, मातसो कलर हाडपाचो आमकां. आनी हे आमटान हांव भिजोवन घेता. 3 ग्राम आसा. अशें गरम उदकान भिजयले रोखडेच मोव जातले आनी ते बियो काडून उडोवप. नाल्ल अर्दो वळ लागतलो आमकां. हे भाशेन किसून घेतला आनी नाल्ल भाजून घेवया. आतां हळद पिवळी बोर कवळी. आता हळद घालया. आख्खी हळद घेता हांव आनी पावडर करून घेता. तेतून कितें चड फ्रेशनेस मेळटले आनी बरें रुचीक लागतले. हळद घालया आनी भाजून घेवया नाल्ल. हे मसालो आमचे थंड जाल्ले आहा. आतां वांटून घेवया. हांव ड्राय वांट्टा. एक्स्ट्रा आसा मागीर काडून दवरपाक मेळटा तुमकां दाखोवपा लागून. आता नाल्ल आमचे भाजून जाल्ले आहा. एका थंड करया. थंड जाल्या उपरांत वाटया. आता नाल्ल थंड जाल्ले आसा. आता वाटून घेवया. इल्लो उदक घालया.
बरे वाटून घेऊया. आता आमटान लास्टाक वाटपाचे, कारण कितें आमटान लास्टाक वाटल्यार कलर तुमचे एकदम कटकटीत रावतले. पयलींच घातल्यार कलर चेंज जाता मसाल्याचे, ताका लागून आमटान हांव लास्टाक घालूंक वाटता. हे पळयात, हा 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 कितें परमळ येवपाक लागला. वयस बरें धबधबीत जाल्ले आसा. आता आयदनां सिलेक्ट करया. हांव मातयेची हांडी वापरता. हे घेवया बऱ्या. आता आमची हांडी गरम जाल्ले उपरांत तेल घालया. आणि तेल गरम जाल्या उपरांत 2 टेबलस्पून तेल घेतला. एक कांदो घालून तळसून घेवया. जर व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत न्ही लोकां कडेन शेअर करपाक विसरनाका. आता घालया कुल्ल्यो. आणि हे कुल्ली आता कांद्या वांगडा बरें भाजून घेवप आमी. मीठ घालया इल्ले. आणि भाजया. 15 मिनटां आमकां लागतले हांगासर. 15 मिनटां शिजोवपाची आहा. 70% आमकां शिजोवपाची आहा कुर्ली. धाकड लावून शिजोवया. 15 मिनटां जाल्ले आसा. आणि कलर पळयात. आता हे कलर सारकेच ऑरेंज जावं ना, तेजे मतलब कुर्ली शिजोवना अजुनी. 70% शिजलेले आहा. आणि बाकीचे 30% मसाल्या वांगडा शिजतले कुल्ल्यो. आता घालया आमचे वाटप. आणि हे मिक्सराचे उदक वेस्ट जावपाक जायना. कितें मसालो मिक्स करून घेवया. आणि बाकीचे 30% मसाल्या वांगडा शिजतले कुर्ली. आनीक 15 मिनटां शिजोवया. कुर्ली आमची शिजलेली आहा. आता करूया गॅस बंद आणि करून घेऊया प्लेटिंग. वा बरो पळमळ येवपाक लागला घर भरून. मेळ्या तर दुसरे व्हिडिओन आणि कितें दुसरे करया आणि दुसरे लोकेशन करूया. तेन्ना पर्यंत देव बरें कर. देव बरें.